नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचे कार्यावळीन आमचे जे एक्सपर्ट डॉक्टर आसात ते आसा डॉक्टर सचिन आंब्रे, गोंयचे नामनेचे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट. म्हणजे बेसिकली ज्या कॅन्सरांक सर्जरी म्हणजे ऑपरेशन हो उपाय आसता. आनी होच विशय जो आसा तो विशय फुडें व्हरतना सर्जिकल ऑन्कोलॉजी म्हणजे कितें, खंयच्या पेशंटांक सर्जरी करची पडटा, खंयच्या पेशंटांक सर्जरी केल्या उपरांत ते पेशंट बरे जावं शकता, हाचे विशय विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर आमचे बरोबर आसा डॉक्टर सचिन. डॉक्टर नमस्कार, येवकार. नमस्कार अँड थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी ऑन युअर शो. तर सगळ्यात पयलीं जेन्ना आमी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी म्हणटात की तितून एक म्हणजे बेसिकली म्हाका दिसता आमी पयलीं कॅन्सर हो म्हणजे कितें हाचेरसून सुरवात करया, देन वील गो टू वॉट यू मीन बाय सर्जिकल ऑन्कोलॉजी. तर बेसिकली कॅन्सर म्हणजे कितें, एक विस्कटन जस्ट लायक अ ओपनिंग रिमार्क कसो. बेसिकली कॅन्सर म्हटल्यार कितें, इट इज एका तरेचे सेल्स किंवा मल्टिपल तरेचे सेल्स जे अनकंट्रोलेबली बॉडीन वाडटात, विच इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द बॉडी. आनी ताका लागून जे बॉडी आसा तेजे जे एसेन्शियल न्युट्रियंट्स आसा ते डिप्रायव करता आनी नॉर्मल फंक्शन्स प्रिवेंट करता. सो दिस इज बेसिकली वॉट इज कॅन्सर. बरोबर. सो बेसिकली कॅन्सर म्हणजे हे अशें दुयेंस जे शरिरान भितरल्यानूच तयार जाता, म्हणजे भायल्यान आयिल्ल्या खंयच्या जंतूक लागून जाला किंवा अशें न्हय, तर भितरल्यानूच शरिराची सेल्स जे आसा ते अनकंट्रोल ग्रोथ जाता आनी ते हिसपा भायर वाडटात आनी ताका लागून कॅन्सर जाता. तेन्ना नाव द क्वेश्चन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अबाउट म्हणजे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी म्हणजे कितें आनी वॉट आर द कंपोनंट्स ऑफ युअर पार्ट ऑर वीच टीम यू कंप्रायज ऑफ. या सो ऑन्कोलॉजी म्हटल्यार कॅन्सराचो अभ्यास. तर हाचे 3 मुख्य पिलर असतात. पयलो म्हटल्यार सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कॅन्सराचे ऑपरेशन करता. बरोबर. ताच्या उपरांत मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कॅन्सरच्या पेशंटांक किमोथेरपी धरा, इम्युनोथेरपी धरा आनी अन्य मेडिसिन्स दिता, म्हणजे जे वखदां दितात तो. येस. आनी थर्ड म्हणटा तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो रेडिओथेरपी दिता, जेका आमी सादे भशेन पावर दिवप अशें म्हणटात जनरल. बरोबर. इन एडिशन आमचे सहयोगी ब्रांचीस आसात जशे की प्लास्टीक सर्जरी, फिजिओथेरपिस्ट, सायकोलॉजिस्ट जे आमकां खूब हेल्प करता, रेडिओलॉजिस्ट. सो ऑल दीस कंप्रायज ऑफ अ ऑन्कोलॉजी टीम. बरोबर. सो बेसिकली सर्जिकल ऑन्कोलॉजी म्हणजे अशे शरिरांतले असो भागाची ग्रोथ किंवा कॅन्सर की जाका सर्जरी केल्या उपरांत म्हणजे ऑपरेशन केल्या उपरांत तो मनीस बरो जावं शकता. म्हाका सांगा की हातून म्हणजे खंयचे प्रॉब्लेम कशे फेस जाता तुमचे इन द मॅनेजमेंट. म्हणजे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट म्हणा किंवा स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे कशे वॉट एवर यू फील. ओके. सो आता एक एवरेज इंडियन म्हटलो, भारतीय म्हटलो, जो ऑन एन एवरेज 70 to 75 इयर्स जगता. सो ओवर हिज लायफ टायम ताका खंयच्या कॅन्सरान सफर जावपाचो 10% चान्स आसा. सो होच जो स्टॅटिस्टीक आसा युएसान धरलो आमी जाल्यार इट इज समथींग लायक 37%. अच्छा. जरी इंडिया इज एट अ बेटर स्टेट दॅन युएस, इट डजंट मीन इट इज द बेस्ट. अशें खूब इट कॅन इम्प्रूव. अच्छा. आता गोंयानूच म्हटलें जाल्यार प्रत्येक वर्सा 1500 ते 1600 कॅन्सराचे नवे केसी आमकां दिसून येतात. न्यू केसीस ओनली. क्वायट अलार्मिंग फिगर. येस. इन एडिशन देल बी रिकरन्सीस जेंकां परत कॅन्सर जालो अशें आसतलें. बरोबर. तर सगळ्यात चड प्रमाणात कितें जाता, आमचे ब्रेस्ट कॅन्सर, सर्विक्स कॅन्सर, तोंडाचो कॅन्सर, फुफ्फुस म्हटल्यार लंगाचो कॅन्सर, मागीर गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट जातून अन्ननलिका, जठर येता, आतकुडे येता. तर हे सगळें दिसून येता. तर आतां मेनली हे जे इतले केसीस आमकां दिसून येता ताचो कारण असो आसा की पयलीं म्हटल्यार लायफ एक्सपेक्टन्सी आमची वाडला. जी इंडिपेंडन्स टायमार 32 आशिल्ली ती आतां ऑलमोस्ट 70 जाला. तर जितलें आमचें वय वाडटा तशें तशें कॅन्सरचो रिस्क वाडटा. आनी प्रोस्टेट आनी ब्रेस्टचे कॅन्सर इट इज कॉमन इन ओल्ड एज. बरोबर. ते सोडून पेशंटाचें एज्युकेशन अवेरनेस वाडला. तर पुरीच्या काळान जे लोक ट्रिटमेंट घेवपाक येत नाशिल्ले, बरोबर, ते अनरजिस्टर्ड वताले, अनरिकॉग्नायज्ड वताले. सो दे आर गेटिंग रजिस्टर्ड नाव. बरोबर. अँड थर्डली एक्चुअली इन्सिडन्स वाडला आमचो बिकॉज आमची लायफस्टायल आतां खूब पिड्ड्यार जाला. इट इज बॅड. त्याच्या उपरांत लोकांची ओबेसिटी, सेडेंटरी हॅबिट्स वाडला, व्यसनां वाडला आनी आमचे एनवायरमेंटाचें जे पोल्युशन आसा इट इज ऑल्सो प्रोमोटींग कॅन्सर. अच्छा. सो दीज आर द मेन रिजन्स. सो बेसिकली तुम्ही म्हणटा की कॅन्सराची जी सर्वसाधारण जी संख्या आसा कॅन्सर रुग्णांत ती वाडत आसा. तर एक कारण म्हणजे आमचे लायफस्टायल, जीवनशैली, जे आमी एक्सरसायज करनात किंवा बसून रावता, लठ्ठपणा आसा, डायबिटीज आसा, हे सगळ्यांचे कंट्रिब्युशन आसा. दुसरें म्हणजे एनवायरमेंट, सभोवताचो वाठार. तिसरें म्हणजे एक बाबा जनरल ताका एक जेनेटीक प्रिडिस्पोजिशन आसा. चौथें ते आतां सगळे आतां अवेरनेस आसा म्हणजे रजिस्टर्ड जाता. सो पयलीं लोकांक कॅन्सरान जावन मेलो जाल्यार आमकां खबरच आसता. सो तिसरें सो म्हाका सांग डॉक्टर, आमी जेन्ना ह्या वेळार अशा एका जाग्यार उबे आसा की जाचे सभोवतानी आमकां वेगळे वेगळेचे दृश्य दिसतात, अशा वेळार द फर्स्ट क्वेश्चन वीच आय वूड लायक टू नो की
ह्या आयच्या सिच्युएशन जेन्ना आमी म्हणटा की मेडिकल फील्ड इतके एडवान्स आसा किंवा सर्जरी इतकी एडवान्स जाल्या, रेडिओथेरपी इतकी एडवान्स जाला, सायबर नायफ हे तरेतरेचे उपाय आज उपलब्ध आसात. अशा वेळार कॅन्सर हो क्युरेबल आसा जाल्यार वॉट स्टेजीसान तुमचे म्हणजे दॅट यू कॅन इलॅबोरेट अस म्हणजे हो कॅन्सर जाल्लो मनीस जगू शकता किंवा तो बरो जावं शकता हो प्रश्न प्रत्येकाच्या मनान आसतलोच. हय, तर एका शब्दान म्हणपाचें जाल्यार हय, कॅन्सर इज क्युरेबल जर पयलींच्या स्टेजीन आमी धरलो जाल्यार. अच्छा. So stage 1, stage 2 definitely curable. In stage 3 I will prefer to use the word treatable. अच्छा. आम्ही जे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल आसा ते वापरून पेशंटांचे आयुष्य जाता तितले वाडू शकता. बरोबर. आणि स्टेज 4 ऑन इट इज समटायम्स ट्रीटेबल. बट अगेन दीस फिगर विल वेरी बेस्ड ऑन खंयचो कॅन्सर आसा तो. बरोबर. जशें की जे बऱ्या आउटकमचे कॅन्सर आसात जशें की थायरॉइड विच इज सेड टू बी द लिस्ट डेंजरस कॅन्सर. सो इवन इन स्टेज 4 जर आम्ही प्रॉपर ट्रीटमेंट घेतली ऑन एन एव्हरेज मनीस 5 वर्सां वयर जगता, 10 वर्सां 15 वर्सां सुद्धा जगता इवन इन स्टेज 4. अच्छा. सो हे जे नवे आज तंत्रज्ञान उपलब्ध आसा किंवा नवी वखदां उपलब्ध आसात, नवे जे तुमचे कडेन सर्जिकल स्किल्स, रेडिओथेरपी हे सगळे जाचो फायदो पेशंटाक जावं शकता, पेशंट 4 स्टेजींतलो सुद्धा जगू शकता नॉर्मल लायफ. हय. म्हाका सांगा डॉक्टर की तुमी जो म्हटलें लायफस्टायल हाचे विशीं आमी इतके उलयले, तर इज कॅन्सर प्रिव्हेंटेबल हो आमी कॅन्सर टाळू शकता काय कितें? सो व्हेरी ऑफन कॅन्सर इज प्रिव्हेंटेबल. आता कॅन्सर जावपाचे शेकडो कारण आसात. आम्ही सगळे कंट्रोल करू शकत ना बिकॉज हातून जेनेटिक रिझन सुद्धा येतात. बट असे नेमके असे कारण आसा ज्यांचो कॅन्सरांचेर डायरेक्ट रिलेशन आसा आणि जे आमच्या हातान आसा. तर असे जे आसा फॉर एक्झाम्पल आमचे एक लायफस्टायल आणि ओबेसिटी जे आसा. सो हॅव अ हेल्दी लायफस्टायल, एक्सरसाइज करा, योगा करा, डायट बरो दवरा. दिस इज वन थिंग. दुसरो म्हटल्यार आमचो आहार कसो आसता. तर थोडे प्रकारचे आहार आसा जे कॅन्सरचो रिस्क वाडयता. तर रिस्क वाडोवपी आहार म्हटल्यार कितें सच एज रेड मीट, मटन, पोर्क, बीफ म्हणटात ते विच कॉज इन्फ्लेमेशन इन द आमच्या बॉडीचे इंटेस्टिनल ट्रॅक आसा तातूंत. त्याच्या उपरांत जे चड मिठाची मात्रा आसता जेवणान ते चिप्स नाल्यार खारें नुस्तें, डायरेक्ट आगीर भाजिल्लें जेवण आसता, मागीर हाय फॅट, फूल फॅट मिल्क, जंक फूड जे आसा ते कॅन्सरचे रिस्क वाडयता. एट द सेम टायम जर अशी जेवणां आसा, अशा आहार आसा जे रिस्क कमी करता. जशे की फ्रेश फ्रुट्स, फ्रेश व्हेजिटेबल्स, हाय फायबर डायट. त्याच्या उपरांत आमचे जे स्पायसीस आसात जशे की हळद म्हणटा आमी, दालचिनी म्हणटात ते, हे रिस्क कमी करता. आणि जर पेशंटाक जर कोणाक नॉनव्हेज खावपाचेच आसात इतले तुमी आसले हॅव सम सेफ नॉनव्हेज जशे की नुस्तें, एग्स, व्हायट मीट जशे की चिकन. दिस इज सेफ. दिस यू कॅन हॅव फॉर युअर डायटरी नीड्स. त्याच्या उपरांत आमचे आतां व्यसनां आसा. सोरो म्हटलें, सिगरेट म्हटलें, तंबाखू, गुटखा सगळें म्हटलें. सो हे आमकां हेल्प खंयच्याच पद्दतीन करना. बट हय, बट ईच अँड एवरी सिगरेट विल रेड्यूस युअर लायफ. सो दीस हे डेफिनेटली आमी अवॉयड करूं शकता. त्याच्या उपरांत आय विल टॉक अबाउट सनलायट. तर आमचे ओझोन जशें तुमकां खबर आसा इट इज गेटिंग डिप्लिटेड बिकॉज ऑफ आमचे रेफ्रिजरंट्स आसात, CFCs आसात. अशें म्हणटात की इट इज हिलिंग बट इट वील टेक अ लॉंग टायम. सो इन द मीन टायम जे सुर्याची जी किरणां आसा ते अनफिल्टर्ड आसात. आता आमी USA लोक धरले किंवा ऑस्ट्रेलियाचे लोक धरले ज्यांची स्किन अशी धवी असता, दे आर एट अ व्हेरी हाय रिस्क ऑफ स्किन कॅन्सर, मेलानोमा बी. आता इंडियाचे जे लोक असतात ज्यांचे आमचे कॉम्प्लेक्शन सावळे असता, सो आमच्या बॉडीचेर एक मेलानिनचो एक कोटिंग असतं स्किनचेर विच प्रोटेक्ट्स अस. बट तरी असून सुद्धा आमच्या लोकांनी आजकाल चड केसेस दिसून येतात मेलानोमा आणि स्किन कॅन्सरचे. सो आय विल सजेस्ट टू टेक अर्ली मॉर्निंग सन ऑर लेट इव्हनिंग सन जातून विटामीन डी बॉडीन वाडटा, हेल्थ वाडटा. बट टू अवॉइड जे मदीच्या वेळाचेर जे सूर्यकिरण आसात 2:00 10:00 2:00 बी विच आर अनफिल्टर्ड ते तुम्ही अवॉइड करप. यू कॅन यूज अ गुड क्वालिटी सनस्क्रीन, SPF 50 आसा मिनिमम त्याच्या वयर अशें. ते सोडून दर आर लायक स्पेसिफीक रिस्क फॅक्टर्स फॉर एवरी कॅन्सर. जशें की ब्रेस्ट कॅन्सरान तुम्ही पळयलें अर्ली चायल्ड बर्थ, भुरग्यांक ब्रेस्ट फीड करप इट इज प्रिव्हेंटिव्ह. मागीर गॉल ब्लॅडर कॅन्सर जो आसता एक सामको इम्पॉर्टंट कॉज ताचो इज गॉल स्टोन. स्पेसिफिकली जे व्हडले आसता सायजान 1 सेंटीमीटर त्याच्याकून व्हडले बी आसता. तर अशें कितें आसा तांचो तुमी त्या टायमार उपचार करा इवन इफ इट इज अ स्टोन डिजीज बिकॉज तो तुमचो कॅन्सर प्रिव्हेंट करू शकता. नेक्स्ट थिंग इज आसा आमचे वॅक्सिन्स. तर कॅन्सर प्रिव्हेंट करपी सुद्धा वॅक्सिन्स आसात. फॉर एक्झाम्पल सर्विक्स कॅन्सर आसा तातूंत तुमची HPV वॅक्सिन आसा विच इज कॉमनली गिवन. देन हेपटायटीस B वॅक्सिन एक आसा. सो हेपटायटीस B इज अ व्हेरी कॉमन कॉज लिव्हर कॅन्सराचो. सो दिस वॅक्सिन ऑल्सो प्रिव्हेंट्स. आणि अगेन थोडे वॅक्सिन्स आर ऑन द वे ऑफ कमिंग. सो वन्स दे कम ते सुद्धा आमी यूज करपाक चालू करतले. सो बेसिकली जर योग्य आहार, योग्य जीवनशैली आमी आपणायली जाल्यार बऱ्याच अंशी आमी हो कॅन्सर प्रिव्हेंट करू शकता, टाळू शकता. डॉक्टर आनी एक गोष्ट महत्वाची आसा की आता तुम्ही सांगला की बाकीचे सगळे एनवायरमेंटल फॅक्टर्सय आसात. एक जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन थोड्या फॅमिलीन मातशें आमी कॉमन पळयतात, हाचेर तुमचें मत कितें? हय. सो बेसिकली दर इज समथिंग कॉल्ड हेरिडिटरी कॅन्सर ऑर फॅमिलियल कॅन्सर. तर हे जे कॅन्सर्स असतात दे आर बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव्ह जीन्स. आमचे जेनेटिक मटेरियल असता, न्यूक्लिक ॲसिड्स, DNA, RNA ते डिफेक्टिव्ह असता. आणि हे जे फॅमिलियल कॅन्सर असता ते आवय किंवा बाप्या कडल्यान भुरग्यां कडेन वतात.
तर अशें आसता की हय इट इज नॉट नेसेसरी की भुरग्यांमध्ये डिफेक्टीव जीन आयलो की कॅन्सर जातलोच अशें ना बट रिस्क बऱ्यापैकी वाडटा. अच्छा. सो देर आर सम सिंड्रोम्स जशें की कोलन कॅन्सर आमचो लिन सिंड्रोम आसा, जाका लिन सिंड्रोम म्हणटात. सो तातूंत रिस्क इज ऑलमोस्ट 80% जावपाचो. आतां थोडे सिंड्रोम आसा तातूंत 100% रिस्क सुद्धा आसा. आय सी. हय. आतां इट इज नॉट कंपल्सरी की आवयन ब्रेस्ट कॅन्सर जालो म्हटल्यार चलयेनूय ब्रेस्ट कॅन्सरूच जातलो अशें ना. शी कॅन हॅव ओवरी कॅन्सर, शी कॅन हॅव कोलन कॅन्सर, ते कशें आसूं शकता. करेक्ट. आणि इट इज नॉट नेसेसरी की आता तुमच्या फॅमिलीचे जनरेशन्स आसात म्हणजे आजाचो आसा, बापायचो आसा, करंट आसा, सगळ्या जनरेशनान कॅन्सर जातलो अशें कंपल्सरी ना. इट कॅन स्कीप अ जनरेशन अँड डिरेक्टली गो टू द थर्ड ऑर फोर्थ जनरेशन. बरोबर. तर हाव टू आयडेंटिफाय जर तुमच्या फॅमिलीन 2 किंवा चड लोक आसा जांकां कॅन्सर जाल्ले आसा, then you meet a qualified person, an oncologist or a genetic specialist, जो तुमचे रिस्क कॅल्क्युलेट करलो तुमची फॅमिली हिस्ट्री पळोवन, आणि जर ताका दिसता की हय हे फॅमिली कॅन्सर आसूं शकता बिकॉज सगळे आसचे ना, थोडेच आसतले, तर ही विल एडवायज समथींग लायक कॉल्ड जेनेटिक टेस्ट. तातूंत जे हाय रिस्क जीन्स असतात 20-30 हाय रिस्क जीन्स आसतात ताची टेस्टिंग करूं शकता आमी. आणि अशें कितें आसा, अशें कितें आमकां पॉझिटिव्ह आयलें जाल्यार आमकां खबर आहा की दिस इज फॅमिलियल कॅन्सर्स. आतां इन जनरल आमी म्हटलें जाल्यार फॅमिलियल कॅन्सर इज ओनली सीन इन अराउंड 5 to 10%. अच्छा. Majority are first time cancers in the family. Only 5 to 10% will be hereditary or familial. तर आता जर तुमचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयले जाल्यार कितें करप? पयलीं म्हटल्यार पॅनिक जावप ना. तुम्ही इट इज लायक अ वॉर्निंग. देवान तुमकां एक वॉर्निंग दिला की तुमकां फुडें जावं शकता. सो यू गो फॉर स्क्रीनिंग, गो फॉर टेस्टिंग, फॉर रेग्युलर चेकअप. आनी तुमचो जर कॅन्सर बेगीन आयलो तुम्ही बेगीन ट्रिटमेंट करूं शकता. दॅट इज द बेस्ट रिझल्ट. करेक्ट. सो बेसिकली म्हणजे हेरिडिटरी असतात अशें न्हय, पण एक आसूं शकता आनी आसलो जाल्यार तर ताका वी कॅन डील विथ इट. बरोबर. म्हाका सांगा डॉक्टर की आनी तुमी सांगलें की ह्या कॅन्सर हेरिडिटी आसून सुद्दां बरें आमकां हातून स्क्रीनिंग आमी करूं शकता कितें? हय, डेफिनेटली. फर्स्टली आय विल टॉक अबाउट वॉट इज स्क्रीनिंग. तर स्क्रीनिंग म्हटल्यार जे सामके बेजीक टेस्ट जातून पेशंटाक कांयच हार्म जायना, कांयच नुकसान जायना, अशें करून जे कॅन्सर आसा, जे अर्ली स्टेजीन कॅन्सर आसा तांकां आमी धरतात, जे पेशंटांक कळत सुद्दां ना की आमकां आसा म्हणून. बरोबर. तर कॅन्सरान तुमी आयकलें आसतलें की हय देर इज स्टेज 1 to स्टेज 4, बट देर इज स्टेज 0 ऑल्सो. दिस इज द अर्लियस्ट स्टेज, जे केन्ना केन्ना डॉक्टराक सुद्दां तपास केल्या उपरांत कळना हातान. अच्छा. सो फॉर स्टेज 0 अँड स्टेज 1 हे धरपा आमकां स्क्रीनिंग टेस्ट आसता. तर एडवांटेज कितें ताचो की स्टेज 0 अँड स्टेज 1 ट्रिटींग दिस इज व्हेरी इजी. स्टेज 2 स्टेज 3 पावल्या म्हटल्यार कितें द ट्रिटमेंट पिरियड बिकम्स 3 months 6 months, केन्ना केन्ना वर्सभर ट्रिटमेंट जाता, पेशंटाक त्रास जाता, पयशे चड खर्च जाता. तर स्टेज 0 स्टेज 1 जे आसता, समटायम्स यू कॅन ट्रीट दॅम इन 1 day. एक दिसाचो तुमी ट्रिटमेंट घेतलो, पेशंट क्युअर जालो, अशें जाता. अँड दिस इज द बेस्ट रिझल्ट. आतां तुमकां एक्झाम्पलच दिवपाचें म्हटलें स्क्रिनिंगचे, जशें आतां ब्रेस्ट कॅन्सरान आमी मॅमोग्राफी करता. सो एवरी पर्सन, एवरी फिमेल मोर दॅन 40 years ऑफ एज आमी तांकां म्हणटा मॅमोग्राफी करा वर्साक, फॅमिली हिस्ट्री आसूं काय नासूं, बिकॉज ब्रेस्ट कॅन्सर इज व्हेरी कॉमन नाव. सेम वे आमचे आय ब्रेस्ट मशीन आयलें आतां, दॅट इज ऑल्सो स्क्रिनिंग डिवायस. सर्विक्स कॅन्सरान तुमचे पॅप स्मियर आसा, जे आमी कॉमनली करता बिकॉज इट इज ऑल्सो व्हेरी कॉमन. करेक्ट. देन लंग कॅन्सरान आमी सीटी स्कॅन करूं शकता, जे हाय रिस्कार आसा तांकां. मागीर कोलन कॅन्सरान देर इज कोलोनोस्कोपी ऑर स्टूल ब्लड टेस्ट, जे हाय रिस्कान आसा तांकां आमी करूं शकता. सो इट इज नॉट नेसेसरी की सगळ्याच पेशंटांनी सगळें स्क्रिनिंग करप, पण जे हाय रिस्क आसात तातूंत करपा पडटा. आनी जे मॉडरेट रिस्क सुद्दां आसा इन कॉमन कॅन्सर जशें की ब्रेस्ट आनी सर्विक्स, तातूंत केल्ले इट इज ऑलवेज बरें. बरं डॉक्टर, एक मातसो असो एकाडेमीक ट्विस्ट असो घेता की तुमी अदोळ म्हटलें की एक हेरिडिटरी कॅन्सर आसता तो पास ऑन वचता. मदीं एक खंयची एक एक्ट्रेस वीच यू मस्ट ऑल्सो हर्ड ऑफ, तिणी ब्रेस्ट सर्जरी केली बिफोर गेटिंग कॅन्सर. वॉट इज युअर टेक ऑन दीस? म्हणजे तिणी कॅन्सर जावच्या पयलींच ब्रेस्ट काडली बिकॉज शी अकॉर्डिंग टू हर शी हॅड अ फॅमिली हिस्ट्री. हाचेर तुमचें ओपिनियन कितें? हय, सो बेसिकली वॉट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम वॉज ब्रेस्ट कॅन्सर हेरिडिटरी सिंड्रोम, जाका आमी BRCA सिंड्रोम म्हणटात. तर तातूंत रिस्क ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर इज 85%. अच्छा. म्हणजे आवयक जर ब्रेस्ट कॅन्सर आसा आनी त्या भुरग्यान जर तो जीन डॅमेज्ड आसा जाल्यार देर इज 85% चान्स शी विल गेट अ कॅन्सर. अच्छा. आनी नॉर्मली हो यंग एजानूच जाता. आय सी. अँड बट सिन्स ताणें ट्रिटमेंट हें कॅन्सर येवपाच्या पयलींच केलें, सो शी गॉट क्युअर्ड बिफोर द कॅन्सर केम. एका दिसाचें काम 2 दिसाचें काम. आनी शी इज एन एक्ट्रेस, सो कॉस्मेसिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर हर. स्टील शी गॉट हर ब्रेस्ट रिमूव्ड. बरोबर. सो इफ अ कॉस्मेटिकली ओरिएंटेड पर्सन कॅन डू इट, कॉमन मनीस कित्याक करूं शकना? पण आता डॉक्टर मातशें परत एक मनातलो प्रश्न असो म्हणून की तुम्ही म्हटले की एखाद वेळी आता ब्रेस्ट कॅन्सर जावं शकना, पण सम अदर कॅन्सर कॅन क्रॉप अप, अशें ह्या केसीन जावं शकता. म्हणजे सपोज इन दिस सिच्युएशन, आय नॉट टॉक अबाउट पर्सन इन दिस सिच्युएशन. हय, जावं शकता, बट
सर्जरी आमी तेन्नाच रेकमेंड करता जेन्ना रिस्क सामको हाय आसा, हाय आसा. because she will also have a risk, the same actress, she will also have a risk of ovary cancer, but her risk is less than 50%. आय सी. तर it is not compulsory, she may get it done. बरं. ताचेर आसा. बरं. बट जे हाय रिस्क आसा 80%, 90%, तांकां आमी म्हणटा की हय इट इज बेटर यू गेट इट डन. बरोबर. सो डॉक्टर आता म्हाका सांग बरोच हाचेर आमी एकाडेमीक ट्विस्ट सुद्दां घेतली. आतां म्हाका सांगा की अशा पेशंटांक केन्ना डॉक्टर कडेन वचपाक जाय की इट शूड बी अलाव, म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली हांव ऑलवेज सेज की म्हणजे एक मत आसा जे दुखना ते चड डेंजरस आसता. लायक फॉर एक्झाम्पल ब्रेस्ट कॅन्सर, सर्वायकल कॅन्सर, दुखना पेशंट म्हणजे स्पेशली बायल मनीस ती दोतोरा कडेन काय ना वयल्यान ती कोरिलेट कशें करता. ल्हान आसतना खो खो खेळटाना कोणी तरी थापट मारिल्ले, एकदां गुण्यार पडिल्ली, झाडाक आपटलेले, हत्ती सी समथींग लायक दॅट, दे हॅव देयर ओन कॅल्क्युलेशन. अनफॉर्च्युनेटली अगेन आय से बिकॉज इट डजंट पेन, ते दुखना म्हणून ती डॉक्टरा कडेन वचना. आणि देन वेन द थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल दे गो. आता फॉर एक्झाम्पल असं दात दुखता तो दोतोरा कडेन खंयच्या तरी वयतलोच, तो गरीब म्हणजे श्रीमंत डॉक्टर कडेन वचूं नाल्यार खंयच्या म्हणजे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत खंय तरी वयतलोच. ताका केसोय जाल्यार तो केन्ना मरचो ना, पण तो डॉक्टरा कडेन वतलोच. बट अनफॉर्च्युनेटली ताका ब्रेस्ट कॅन्सर आसा जेका लागता लंप, ती सुद्दां डॉक्टरा कडेन वचना. उदाहरण आमी उलयता, हांव जस्ट आय एम कमिंग लिटल दिस थिंग की आनी एक गोश्ट आमी मिस आउट म्हणजे शूड नॉट की ब्रेस्ट सेल्फ एक्झामिनेशन जी इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. की जर स्वताक बायल मनशाक स्वताक लंप लागलो जाल्यार ती डॉक्टराक वचून कन्फर्म करूं शकता. आनी जशें तुमी सांगलें की बाबा तेजे कडेन डिवायसीस आसा, मॅमोग्राफी आसा, ऑल दीस थिंग्स कॅन प्रूव इट. तर जेन्ना आमी अशें म्हणटा की जेन्ना हो पेशंट खंयचोय पेशंट की ह्या मनशान आतां ना, आतां ताणें वेळ काडना दोतोरा कडेन वचप, जाल्यार विच आर द सायन्स एंड सिम्टम्स यू वूड मेक अ शॉर्ट लिस्ट. आय एम नॉट सेइंग बिकॉज वी हॅव गॉट सो मेनी खंय खंय सांगता तरी सुद्दां. सो एक्चुअली हो तुमी एक सामको बरो पॉयंट रेज केल्लो आसा. बिकॉज कॅन्सरचे सिम्टम्स आसात नॉर्मली ते अशे सामके अशे बेजीक सिम्टम, म्हणजे कोणाक कळचें ना की कॅन्सर आसा. इट इज कशें हें जालें म्हणून तें जशें तुवें म्हटलें तशें. आनी जर केन्ना असो प्रॉपर सिम्टम आसा सो पेन जावप किंवा दुसरें कितें जावप, इट इज युजली अ सायन ऑफ एडवान्स कॅन्सर. सो इतल्या म्हणसर ऑलरेडी लेट जाल्लें आसता. तर द जनरल सिम्टम्स जे कॅन्सरचे आसा दॅट विल बी समथींग लायक सूज येवप, नाल्यार खंय तरी गांठ येवप गळ्यान, नाल्यार जबड्यापणा, ब्रेस्टान, हाता पांयान खंय तरी, किंवा असो घाव जावप जो खूब तेंप भरना, तेच्या उपरांत खंय तरी कॉन्स्टंट अशें दुखप, मागीर खोकलो येवप कंटिन्युअसली मे बी फॉर मोर दॅन 2 weeks 3 weeks, नाल्यार रगत पडप संडासान, मुतना, प्रायवेट पार्टांतल्यान, किंवा खोकतना, उलटी करतना बेशें, कामीण जावप, दे आर लायक द सायन्स एंड सिम्टम्स ऑफ कॅन्सर. आतां प्रॉब्लम असो आसा की पीपल बिलीव अ लॉट इन डॉक्टर गुगल. बरोबर. हाय, सो गुगल युनिव्हर्सिटी. हाय सारकें. सो आय विल टेल एवरीवन दॅट जस्ट बी अवेअर ऑफ गुगल, बिकॉज तुमी कितेंय सिम्टम घातलो फायनल कॅन्सर जातले. म्हणजे हांव सुद्दां शिको येता हें सुद्दां तुमी घातलें फायनल तेजें इट कॅन बी कॅन्सर अशें जाता. सारकें. आनी तें आमच्या वांगडा जाता. आमी चड कंप्युटर वापरलो, चड अभ्यास केलो, आमची तकली दुखता, बट डजंट मीन इट इज कॅन्सर, बट गुगल विल से इट इज कॅन्सर. सो ऑलवेज गो टू अ गुड डॉक्टर, डोंट सेल्फ डायग्नोज. व्हेरी इम्पॉर्टंट, नेवर टू सेल्फ डायग्नोज. बरोबर. सो म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट मेसेज आसा, तुम्ही स्वता ते गुगल सर्चा कडेन वचपा पेक्षा डॉक्टरा कडेन चला, क्वॉलिफायड डॉक्टरा कडेन चला. आज गोंयांत क्वॉलिफायड डॉक्टर उपलब्ध आसात, तज्ञ आसात. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत चला किंवा प्रायवेटान चला, बट गेट युअर सेल्फ इवॅल्युएटेड. करेक्ट. डॉक्टर म्हाका सांगा की नाव वी आर टॉकिंग अबाउट कॅन्सर ट्रिटमेंट, पास्ट, प्रेझेंट आनी फ्युचर. इन शॉर्ट कॅन्सराचे उपाय काल कशे आशिल्ले, आज कितें इम्प्रुवमेंट जाला सबस्टेन्शियल, आनी फाल्यां कितें जावं शकता. ओके. सो बेसिकली चडशे केसीस आमच्या कडेन येता ते मिडल नाल्यार लेट स्टेजीचेर. सो दे वील रिक्वायर युजली अ कॉम्बिनेशन लागतलो तांकां, ऑपरेशन, सर्जरी, किमोथेरपी, रेडिओथेरपी, एनी टू, समटायम्स ऑल 3. व्हेरी रेअरली पेशंट असो येतलो जो सामको पयली स्टेजीन आयला, सो ताका युजली आयदर एनी वन ऑफ तातूंत सुद्दां क्युअर जाता ताचो. आनी जे स्पेसिफिकली ब्लड कॅन्सर बी आसा ते युजली दे आर क्युअर्ड बाय किमोथेरपी. तर आमकां हांगा खबर आसपाक जाय की ऑल कॅन्सर्स आर डिफरंट. नो वन कॅन्सर इज सिमिलर टू द सेकंड कॅन्सर. आतां अमक्या मनशाक ऑपरेशन कॅन्सराक लागून ऑपरेशन केलें, मागीर किमो दिले, हाचो अर्थ असो न्हय की दुसऱ्या मनशाकूय तेच जातलें. इनफॅक्ट सेम कॅन्सर दोन मनशां मदीं इट इज डिफरंट. आतां उदाहरण आमी ब्रेस्ट कॅन्सरचें धरलें. सो ब्रेस्ट कॅन्सर इन वन पर्सन विल बी डिफरंट, बिकॉज तातूंत पॅथॉलॉजी आसा जे आमकां मायक्रोस्कोपा पोवना दिसता, जो हॉर्मोन स्टेटस आसा, पेशंटचें वय आसा. हाका लागून आमकां केन्ना केन्ना दिसता की स्टेज 3च्या ब्रेस्ट कॅन्सराकूय आमी केन्ना केन्ना पयलीं ऑपरेशन आनी मागीर किमो दिता, आनी स्टेज 2च्या कॅन्सराक आमी पयलीं किमो आनी मागीर ऑपरेशन करता. सो दिस हॅपन्स. सो बेसिकली इन अ कॅन्सर एवरी ट्रिटमेंट शूड बी टेलर मेड फॉर द पेशंट. पेशंटाक कोण ट्रिटमेंट करता.
आता ॲडव्हान्सेस कशे आसा की हय कॅन्सर बऱ्याचपैकी ॲडव्हान्स जाला, ट्रिटमेंट बऱ्याचपैकी इम्प्रूव्ह जाला, सर्वायवल रेट खूब इम्प्रूव्ह जाला. व्हेरी गुड. तर एका टायमार अशें आशिल्लें की कॅन्सर म्हणटा लोक म्हणटाले की हय बरोबर. कितें ऑपरेशन करून काडून उडयात, आयुश्य वाडया. ह्या उपरांत तो पेशंट कसोय उरो, फक्त आयुश्य वाडया. बट दीस हॅज चेंज नाव. बरोबर. आतां आमचो फोकस कितें आसा, हय आयुश्य वाड्यांतलेच आमी इन एडिशन पेशंटची क्वॉलिटी ऑफ लायफ कशी आसा, पेशंट सॅटिस्फायड कितलो आसा, कितलो हॅपी आसा, आमी ते सगळे पळयता. उदाहरण दिवपाचें म्हटल्यार जाल्यार ब्रेस्ट कॅन्सर. आतां 100 वर्सां पयलीं 50 वर्सां पयलीं सुद्दां अशें आशिल्लें की ब्रेस्ट कॅन्सर जालो काय एका सायडीची छाती काडून उडोवप. बरोबर. आतां इन अर्ली केसीस स्पेशली वी कॅन जस्ट रिमूव द ट्युमर आनी जे एडवान्स ट्रिटमेंट आसा तातूंत आमकां सामके अशे उत्कृश्ट कॉस्मेटीक रिजल्ट दिवन पेशंट कॅन लिव अ नॉर्मल लायफ. बिकॉज खुबशे पेशंट आतां यंग आसात, ज्यांची फॅमिली सुद्दां कंप्लीट ना, हू आर लायक एक्टर्स अँड वर्किंग पीपल. बरोबर. सो कॉस्मेटिक इज देर आनी इट हॅज द सेम आउटकम एज युअर रेडिकल सर्जरी. दुसरें म्हटल्यार सर्विक्स कॅन्सर. एका टायमार अशें आशिल्लें की सर्विक्सचो कॅन्सर जालो म्हटल्यार पिशवी काडून उडयात, नाजाल्यार किमो रेडिएशन दिया, म्हटल्यार चान्स ऑफ प्रेग्नन्सी इज प्रॅक्टिकली झिरो. आतां इन अर्ली स्टेजीस वी कॅन सेव द युट्रस. पिशवी वाचून पेशंटाक आमी चान्स दिवं शकता प्रेग्नंट जावपाचो. बिकॉज हे सुद्दां पेशंट खुबशे फावटी यंग आसतात. बरोबर. सेम विथ हातापायचे कॅन्सर, सार्कोमाज, बोन ट्युमर्स. एका टायमार आमी एम्प्युटेशन करताले, म्हणजे पाय हात कापून उडयताले, पेशंट हँडिकॅप जालो. बट नाव आतां जे किमो बरें जाला, रेडिओथेरपी बरें जाला, इम्प्लांट्स आयला, प्लास्टीक सर्जरी इम्प्रूव्ह जाला, वी कॅन सेव द लिम्ब. So lot of new things are happening. Yes. Doctor, almost last question you can say, ki what is the scenario of cancer management in Goa? I'm talking in general. Kiwa what you would like to say about गोयच्या पिक्चरान? बरें. गोवा इज अनफॉर्च्युनेटली स्टील सफरिंग फ्रॉम सम प्रिमेटिव्ह जुन्या काळचे प्रॉब्लेम्स, जसे की लॅक ऑफ अवेअरनेस अजूनही आसा. खूप जाण फुडें येवपाक भितात किंवा लसतात किंवा तांकां कॅर करना, बिकॉज तांकां लेटूच कळटलें सगळें. आनी एक प्रॉब्लेम असो आसा की आतां जे चडशे कॅन्सर आसात ते प्रायवेट पार्टचे आसतात, जशे बायलांनी ब्रेस्ट कॅन्सर, सर्विक्स कॅन्सर, दादल्यांनी प्रोस्टेट कॅन्सर आसा, लिंगाचो कॅन्सर आसता, टेस्टीसचो आसता, तर तो फुडें येवपाक लसता. बट देन हय वन थिंग, एक गोश्ट तुमकां सदांच याद दवरपाक जाय की हय जो लजलो तो फसलो, नेवर बी शाय, कम्फर्ट ट्रिटमेंट. दुसरें म्हटल्यार मिसगायडन्स. कॅन्सर म्हटल्यार सोंपलो अशें अजूनही खूब जाण म्हणटात. पेशंटाचे अशे सोयरेच आसतात जे मे बी मेडिकल किंवा पॅरामेडिकल फिल्डान आसतात, जांकां लायक प्रॉपर नॉलेज नासता. तेच म्हणटात की हय काय जावपा ना, यू कॅन गो फॉर सम गांवठी वखद. अशे खूब जाण वतात सुद्दां, खूब ठिकाणी पुणे, कोल्हापूर, शिमोगा अशे खूब आसात. बट अशे खुबशे पेशंट ट्रिटेबल आसतात जे एक्चुअली ट्रिटमेंट घेतल्यार ते वाचूं शकता आसतले, पण तांणी गांवठी वखद घेतले ऑर वॉट एवर नॉन सायंटिफीक घेतले आनी तांच्यांनी आपलेच नुकसान केलें. बट हय वॉट एवर इज एक्सेप्टेड बाय सायन्स आय वील एक्सेप्ट इट. आय डोंट हॅव एनी इश्यू विथ दॅट. तिसरो म्हटल्यार फायनान्स. आतां कॅन्सर जो आसा इट इज नॉट अ डिजीज फॉर द पुअर, बट अनफॉर्च्युनेटली इट हॅपन्स इन पुअर अँड द मिडल क्लास. आनी खुबशे लोक अशे सुद्दां आसतात जे पयशे आसून सुद्दां मातशे पयशे वाचोवपाक मेन ट्रिटमेंटूच मिस करतात. बरोबर. सो दॅट इज अ बॅड थिंग. सो दीस इज वाय आय ऑलवेज टेल एवरीवन हॅव अ गुड प्रायवेट इन्शुरन्स. तुमकां वर्साक मागीर 15-25 खर्च पडटलो, पण जेन्ना प्रसंग आयले तुमी बेस्ट जाग्यार वचून ट्रिटमेंट घेवं शकता. आणि डॉक्टर आनीक एक आसा की DDSY सारखी स्कीम आसा, गव्हर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी, सो पीपल कॅन टेक एडवांटेज. पण ते बेस्ट हांगा ते जशें तुमी सांगलें गांवठी करता, हें करता, ते करता, ते करत टायम वेस्ट करनासतना योग्य वेळ डॉक्टरा कडेन वचप. म्हाका दिसता बरी मोलादीक अशी म्हायती आमकां डॉक्टरान दिली. डॉक्टर सचिन, तुमी वेळ काडून आमच्या स्टुडियोन आयले, हे खातीर सगळे जे आमचे पळोवपी आसा तांचे वतीन, तशेंच हॅलो डॉक्टर जी आमची प्रुडंटची टीम आसा तांचे वतीन म्हाका काळजान देव बरें करूं. नमस्कार. थँक्यू.